आता जो जीएमआर अत्याचार करता सध्याक तो त्याचो दिसान दीस वाढत आहा अत्याचार. त्यांच्यानी जे एटी जे आसले पळय आता पार्किंग फील गोवा म्हणून एक पार्किंग आहा त्यांच्या मोपा एअरपोर्टांच्या. सो ते आता 80ची डायरेक्ट 200 करता. 170 + 200 तुम्ही हेचे जाय जाल्यार पळोवंक शकता. हो पयलीचो रेट 80 हो पयलीचो रेट चार्ट आणि न्यू रेट चार्ट प्रमाणे त्यांच्यानी जो मारलेलो आहा बोर्ड बी तो 170 270 प्लस जीएसटी आहा ताका म्हणजे 200 300 ते टायप जातले म्हणजे अर्ध्या वराक आणि उपरांत ते 300 बीन जातले. तर हांव एकूच सांगूंक सोदता जीएमआराक आमी जेन्ना मिनिट्स ऑफ द मिटींग आमचे कडेन आहा जेन्ना आमी सीएमा कडेन बसलेले फेस टू फेस म्हणजे मिनिट्स ऑफ द मिटींग आमी एसएमईन बसलेले पळय तेन्ना एक पॉयंट आहा थंय म्हणजे आमकां सीएमान कितें एश्युरन्स दिल्लेले जेन्ना कितें जीएमआर किंवा आनी कितें खंय इन्क्रीज करतलो प्रायस हायक करतलो आनी कितें करतलो ताका आमची जनरल बॉडी मिटींग आसतली म्हणून पयली त्याच्या शिवाय जीएमआर थंय तो प्रायस वाडोवंक शकना अशें क्लियर कट सीएमान इंस्ट्रक्शन दिलेले. आता कोणाच्या आशिर्वादान हो जीएमआर आपणाक जाय ती मनमानी करता ते आमकां खबर ना पण त्या मिनिट्स ऑफ द मिटींगान बरयलेले आहा थंय आमची लोकल बॉडी शिववर्यस लोकल एमएलए पंचायत हे सगळे मेळून डिसिजन घेतले. इवन जीएमआरचो एक कोण मनीस आसतलो हे सगळे मेळून डिसिजन घेवन मागीर कितें ते इन्क्रीज करपाचे आहा तेंचे ते करतले म्हणून. पण हेंच्यांनी कोणाक कॉन्फिडन्स न घेता ना लोकल एमएलएक ना पंचायतीक ना आमच्या शिववर्यस ग्रुपाक किंवा आनी सीएमाक कोणाक इंट्रक्शन न दिता हेंच्यांनी डायरेक्ट 80चे 200 केले. म्हणजे हो अत्याचार खंय ते हे वाडोवंक शकता हे म्हणजे तांकां पळोवपाचें आहा कितें आमी भुरगे कितें करता ते आमी भुरगे जितले शांत आहा पळय तितले आमी शांततेन करतले. जेन्ना आमकां जी व्हडलें कितें करपाचें न्हू जीएमआरचे भितर आमी वचून कितें करतले कित्याक हो अत्याचार वाडतच चल्लो आहा तेंचो. जायत थंय जीएमआरचें नांव आहा की म्हणटा जीएमआर जाय तशी आपणाक मनमानी करता पण ही मनमानी आमी लोकल चलोवन घेवचे ना. हेच्या पयलीं आमी हेची ही मनमानी चलोवन घेवंक ना. आमकां फुडें मागीर कितेंय करचें पडलें उपकारता पण आमी ती जे वाडलेले आहा प्रायस पळय विदाउट हेंचे कडेन काय नोटिफिकेशन ना काय ना हे कोणाक सांगून वाडयता खंयच्या गव्हर्नमेंटा कडेन आनी खंयच्या दिल्लीसून उलयता काय आमकां खबर ना पण डायरेक्ट आमकां ते हरेसमेंट टायप करता. पिकअप पॉइंटर 200 रुपया आसले आणि हेचेर आतां 80 रुपीस आसले ते डायरेक्ट 200 प्लस करता ते म्हणजे खंयच्या रुलान बसता तेंच्यांनी सांगपाचें आमकां जीएमआराक नाजाल्यार आमी कितें फाल्यां सकाळी करपाक वयतले ताका फेस जावपाचो. आतां आमी कोणाक मेळपाक वयतले आमकां कोण आमचे वरिश्ठ कोण आहा पळय जे एमएलए बाकी सगळे आमचे कोण आहा तांकां आमी मेळपाक वयतले आणि तेंचे डिसिजनान आमी सगळे फाल्यां सकाळी थंय घुसतले कित्याक आमी जितले आहा तितके लोकल इफेक्ट आहा सगळे जितले आमचे भुरगे आहा पळय सध्या तितके आमचे पंचायतीचे इफेक्ट जाल्लेले आहा आणि आमकां एक तर भितर जॉब ना ह्या खंयच्या हाडून यूपी बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक सगळे हाडून भरलेले आहा. टोटल जॉब तुम्ही आतां आमकां थंय वयतलो आनी कितें उलयतलो जाल्यार हिंदीन उलोवचें पडटा. कोंकणी उलोवपी भितर कोण ना फक्त स्विपर आमचे कोण आहात अशें एक 10 or 20% आसतले आमचे लोकल कामाक थंय. हे जीएमआर कित्याक सादता कित्याक सगळे उबी रावता म्हणून हांव अख्ख्या पेडणेकारांक फुडें उलो मारूंक सोदता. इनकेस जर थंय अशें कितें जालें वाडपाचें प्रकरण जालें अख्खे पेडणेकार भितर घुसया आनी नाका आमकां जर एअरपोर्ट ना आमकां जर बेनिफीट ना त्या एअरपोर्टाचेर जाल्यार आमी एअरपोर्टच बंद घालया तो नाका आमकां एअरपोर्ट. कित्याक जावं लोकलांक जर थंय बेनिफीट जायना जाल्यार एअरपोर्ट कित्याक जावं तो. प्रत्येक फावट सीएम सुद्दां म्हणटा तुमकां थंय जॉब आहा हे आहा ते आहा पळोवंक गेल्यार रियालिटी थंय कांयच ना. भितर 20% लोकल ना भितर सराउंडिंग 5 पंचायत भुरगेच ना भितर आणि ते जर आमी टॅक्सी वेवसाय करून जर खंय तरी पोट भरूंक सोदता आणि कितें आपले स्वताचें कितें करूंक सोदता थंय ते आमकां जगोवंक दिना. म्हणल्यार चल्ला कितें काय म्हणटा कोणाचोच लक्ष ना हेचेर गव्हर्नमेंटाचो ना आणि कोणाचोच लक्ष ना. जीएमआर कंपनी प्रायव्हेट जाली म्हणून जायती मनमानी करता. एअरपोर्टाचेर लोकल टॅक्सी चलयता आमचो टॅक्सीचो धंदो हा वेवसाय हा आणि आशा व्यक्त करता की आयज आमच्या पेडणेकारांचेर जो अन्याय जो जाता मोपा एअरपोर्टाचेर जो खूप तरेचो अन्याय असो पेडणेकारांचेर जाता. काउंटर सडनली बंद घातले जाता परतून पार्किंगाचे जे पयशे आहा पळय ते वाडयल्ले जाता. ते खंय तरी तो आयज आपली एक प्रेस रिलीज करतलो आणि हेचेर आमकां रिलॅक्सेशन दितलो पेडणेकारांक ही आशा व्यक्त करता हांव सरा कडेन. आनी आतां सांगपाची गजाल म्हटल्यार आमी लास्ट टायम आमचें आंदोलन जाल्लें अख्ख्या गोंयाच्या लोकांक खबर आहा अख्ख्या गोंयकारांक खबर आहा आनी आंदोलन जाल्लें त्या टायमार आंदोलनान आमी जेन्ना सीएम सराची हें घेतलेली मिटींग घेतलेली आमी सीएम सरा कडेन बसलेले त्या टायमार आमचे मिनिट्स ऑफ द मिटींग घेतलेले. त्या मिनिट्स ऑफ द मिटींगान हे जे आमकां सेकंड पॉयंट आहा पळय तेचेर आमचें डिस्कशन जाल्लें कितें की लोकल जे आमचे एमएलए आहा लोकल एमएलए पंचायतीचो सरपंच आनी ते पंचायती खंयचे ते सांगता. कासारवडणे पंचायत चांदेल आसापूर पंचायत नागजार पंचायत वारकण पंचायत उगये तोरशे पंचायत परसकडे
अमेरे, खाजने हे जे सराउंडिंग पंचायत हा यांचे सरपंच, लोकल MLA आणि पुलीस अधिकारी हे मेळोन आणि आमचो शिव वॉरियर्साचो एक दोन रिप्रेझेंटेटिव्ह तेतून आसतले आणि GMRचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसतले. ते बसून डिस्कशन करतले फर्दर जेन्ना हांकां पार्किंग चार्जीस वाडोवपाचे आहा ते. ही तेची कॉपी पळय, ही आमकां हेतूंतल्यान मेळ्ळी. CM कडेन आमी जेन्ना बसलेले उलयल्ले त्या टायमार. आता यांच्यानी सडनली काल एक बोर्ड मारला. हो पार्किंगेचो बोर्ड पयलींचे चार्जीस आसले ते 80 रुपयान आमकां अर्द्या वरान 80 रुपया, अर्द्या वरा वयर 130 आमी पे करताले. आता सडनली एक बोर्ड मारला हो आनी तेचेर हे केला की 25 तारखेच्यान म्हटल्यार फाल्यांच्यान ते प्रायस सडनली वाडयतले विथ इमिजिएट इफेक्ट म्हणून सांगला तेंच्यांनी. आणि प्रायस हायक करपाचे आहा, म्हटल्यार पार्किंगाचे पैसे वाडोवपाचे आहा. ना तेंच्यांनी कोणाक कॉन्फिडन्सान घेवन, ना आमच्या कडेन कोण येवंक, ना आमच्या MLA कडेन येवंक, ना आमच्या कोण सरपंच आहा पळय तांकां कोणाक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. म्हणटूच आमी मागता की लॉ अँड ऑर्डर ही क्रिएट जावची न्हू मोपा एअरपोर्टाचेर स्पेशली. कित्याक आमकां खबर आहा ट्युरिस्ट येता हांगासर आणि हे कितें आहा पळय ते हे CMन आपूण मातसो हेचेर लक्ष घालपाचो आणि हे बऱ्या रितीन बऱ्या भाशेन खंय तरी हो पेडणे तालुक्याच्या लोकांचेर अन्याय अत्याचार चल्ला एक प्रायव्हेट कंपनी कडल्यान, तो खंय तरी स्टॉप जावपा जाय आणि हेचेर हो परमनंट फुल स्टॉप हो येवकूच जाय. सो आयज CM खातीर बरो दीस आहा, आयज बर्थडे तेचो. हांव मागता CM कडेन, रिक्वेस्ट करता की पेडणेकारांक न्याय दिवपाचो आहा. सर आयज तुजो बर्थडे आहा, आयच्या दिसाक तूं एक प्रेस रिलीज कर आणि हो जो प्रायस वाडपाचें आहा फाल्यांच्यान हे खंय तरी हेचेर फुल स्टॉप मार. कित्याक हें आहा पळय हें इलिगल आहा. आमी तुज्या कडेन बसलेले, आमी तुज्या कडेन बसून जेन्ना डिस्कशन जाल्ले त्या टायमार आमकां हो लेटर आहा पळय मिनिट्स ऑफ द मिटींग तेतून तुवें आमकां सांगलेलें की हे सगळे इतले ह्या हेतून जे बरयल्ले आहा ते मनीस सगळ्यांक घेवन जेन्ना प्रायस वाडटलो तेन्ना तुमी आमकां हेचेर कॉन्फिडन्सान घेवन प्रायस वाडयतले म्हण, ना की राती कडेन बोर्ड मारतले आणि फाल्यांच्यान प्रायस वाडयतले अशें जावंक नासलें खंयसरूच. आयज कितें आहा जाणाय, मोपा एअरपोर्टाचेर फील गोवा म्हण पार्किंग आहा पळय ती पेडणेकारूच यूज करिना, आख्खो गोंयचो लोक यूज करता. गोंयचे टॅक्सीकार यूज करता, नॉर्थ गोवा टॅक्सीकार येता थंय, साउथ गोवा टॅक्सीकार येता. मोपा एअरपोर्टाचेर टॅक्सी भायर दवरून भितून पिकअपाक वचपाक शक्य ना. ते पार्किंगान टॅक्सी घालून, कित्याक फॉरेनर गेस्ट येता, कॉन्टॅक्ट नंबर नासता, पेजिंग करून रावचो पडटा त्या गेस्टाक पिकअप करपाक, जाल्यार भितून गाडी घालपाक आनी खंयच जागो ना. फील गोवा एकूच असो सोर्स आहा की थंय आमी पार्किंग करून आमच्या गेस्टांक हाडपाक वचोंक शकता. जो आयज हांव मागता आख्खे गोंयच्या लोकां कडेन, गोंयचे जे टॅक्सीकार आहा, नॉर्थ गोवा टॅक्सीकार, साउथ गोवा टॅक्सीकार, हे पळय हो जर पैसे वाडले न्हू जाल्यार सगळ्यांक इफेक्ट पडटलो. अर्द्या वराक आमकां खंय तरी 250-300 रुपया पे करचे पडटले अननेसेसरी, जे 80 आमी पे करताले थंय. सो आमकां खंय तरी तुमचो सपोर्ट जाय पडटलो ह्या गजालीक. आणि हांव मागता तुमच्या कडेन जेन्ना आमी तुमकां उलो मारतले ते आमच्या उल्याक मातशें येवपाचें हांगासर. माफिया म्हणटा हो जो GMR आसा हेचेर 500 रुपया, फाल्यां तो 1000 करतलो. म्हणजे आमचें सरकार ताका विचारचें ना आनी टॅक्सीकारांनी आवाजूय करपाचो ना. कित्याक आमी आवाज केलो जाल्यारूय माफिया. आनी आमी खंयच्या परिस्थितीन कितें त्रास काडून आमी थंय टॅक्सी चलयता हें कोण पळयना. म्हाजी एक रिक्वेस्ट आहा CMक की CMक आनी आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, बाकीच्या मंत्र्यांक, अध्यक्ष, तुम्ही एक दीस आमचे बरोबर या टॅक्सी बिझनेस आणि थंय आमकां तुमी दाखोवन दिया की आमी थंय कितें करता हे तरी पळया, आमकां रेट कितें मेळटा ही तरी एकदां पळया. की आमी एक 30,000 अख्खे लोक आमचे जे टॅक्सीकार आसा अख्खे गोंयभर 30,000 टॅक्सीकार आसा. एक दीस तरी एक 5 मिनटां 10 मिनटां आमकां दिया आनी आमचे दुख्ख आनी आमी कशी भाडी मारता आनी कितली रेट मेळटा आनी आमी कसले बंगले बांदता हे तरी मातशें येवन पळया. थंय 800 रुपया 900 रुपया हे टॅक्सीकाराक मेळटा. आमकां माफिया म्हणटा आमी वगेर रावता. 800 रुपयान 400 रुपया पेट्रोल वयता. मेंटेनन्स 1 रुपया जर 2 रुपया किलोमिटर धरलो जाल्यार 60-60 120 रुपया वता भितरले. उरतले कितले? ड्रायव्हराक जर ट्रीप मारतलो एक ट्रीप मारपाक 200 रुपया दितले जाल्यार ह्या 800-900 रुपयान कितले ह्या टॅक्सीकाराक उरतले. आनी एक जर हप्तो भरतलो तूं जाल्यार कमीत कमी दिसाक 500 रुपया तरी त्या पात्रावा कडेन रोवंक जाय. 15,000चो हप्तो भरतलो जाल्यार. ह्या सगळ्या हेतून CMक आमची एक रिक्वेस्ट आसा, तूं यो 5 मिनटां वयर यो. जे कावंटराक भुरगे जे गाडयो चलयता तांकां विचार बाबा तुमचे गाडयेक तुमकां ते बाकीचे जे पार्किंग काडले, GST काडली, आज 400 रुपया थंयसर GST कटींग वयता. सगळी पार्किंग GST हे जे कावंटरांक गाडयो चलयता तेंचे 400 रुपया कटींग वयता आनी 800-850 रुपया त्या भुरग्यांक मेळटा. हे 30 किलोमिटरांक हांगासून कलंगूट वयतलो जाल्यार ह्या 800 रुपयान कितें जाता आनी त्या टॅक्सीकाराक कितें उरता हे मातशें एक दीस त्या आमच्या CMन येवन त्या लोकांक विचारचें
की थंय बसून तुम्ही जर तुमकां दिसता की आमी खंय तरी लुटता, आता तो 500 रुपया दितले जर घेवंक लागलो, फाल्यां तूं 1000 करतलो. ते 1000 कोणा कडल्यान घेवपाचे? आमी भरपाचे काय कस्टमरा कडल्यान घेवपाचे? जर आमी कस्टमरा कडल्यान घेतले जाल्यार जीएमआराक कोण माफिया म्हणचो ना. माफिया हे आमी टॅक्सीकारूच आसतले, कित्याक आमकां ते जे तो वाडयता पेमेंट हो आमकां थंयसर भरूचोच पडटलो. कस्टमरा कडल्यान आमकां तो घेवचोच पडटलो खंयच्याय परिस्थितीन बाबा हे आमकां. आनी तेका तो म्हणटा तूं जीएमआरान वाडयले, तो जीएमआर ती पार्किंग इतली आसा ते कस्टमराक पडोंक ना. तो म्हणटा तूं टॅक्सी ओ इतना महंगा गोवा में क्या लूट मचा रही है. लूट कोण मचयता? आमकां 100 रुपया 200 रुपया उरता आणि तितून आमची लूट चल्ल्या अशें जर तुमकां दिसता, तुमी परत एकदा तुमकां हात जोडून कोपरानसून विनंती करता, एक दीस या 5 मिनटां बसया सगळ्या टॅक्सीकारांक आणि तुम्ही गाडी घेवन चला आणि पेट्रोल घाला, चलया आणि ड्रायव्हराक दिया आणि आमचो हप्तो काढा आणि तुम्ही सांगा आमकां कितले उरता आणि आमी कशे माफिया आणि कशे लुटतात ते हांगासर. एक दीस तुमकां प्रत्येकाक रिक्वेस्ट करता. पूण आज जो जीएमआर माफिया जाल्लो आसा, एका माफिया म्हणपाची कोणाचीच हिम्मत ना. आमच्या खंयच्याच मिनिस्टरांची माफिया म्हणूंक शकना तेका. फाल्यां ताणें 1000 केले तरी तेका कोण माफिया म्हणचो ना. वयल्यान तेचे कितलेशेच कोरोडी, तो लुकसाण भरपाई म्हणा कितलेशे करोड आमचो सीएम रोखडीच सायन मारून दिता. आमचे टॅक्सीकार कोण लॉसान चलता म्हणून कोण रडना. आसा तशे दीस काडटा, खंय जॉब ना, सगळ्याक गाडी बदलले आसा. आमचो जितलो गोंयान आमचे पॉप्युलेशन आहा तितले लोक सगळे आता सध्या घाटी जॉब करता. भायल्या आमच्या फॅक्टरीनी घाटी, टॅक्सीच्या बिझनेसान घाटी, खंय विला ओपन केलो थंय सगळे सेक्युरिटी गार्ड. आज तुम्ही पळयशात कर्नाटकाच्यो गाडयो हांगा आसा, कित्याक चलता हे? गुजरातच्यो गाडयो हांगा भाडी मारता, सगळे बिहारच्यो गाडयो हांगा भाडी मारता, एपीच्यो आसा. हे सगळे हेंचे कोण लक्ष दिना, कोण तांकां तालां घालिना. ते येता हांगा रावता, आरामशीर भाडी करता वयता. विचारल्यार आमी माफिया, पूण तेंच्यांनी भाडी मारूं येता. हे कित्याक ते कित्याक गाडयो हांगा येता? सेक्युरिटी गार्ड तेंचे, हॉटेलांचो सेक्युरिटी गार्ड तेंचे, स्टाफ तेंचो, सगळे कन्नड ओडिसा सगळे बदलले आसा. आमचो गोंयकार थंय ना कोण. म्हणून ते आपुणूच भाडी करता कस्टमराक आपल्या भाशेन सांगता आणि आपल्यो गाडयो थंयच्यान सोडटा. टॅक्सीकारांक थंय बिझनेस मेळना. आणि हांगा आमी खंयच्या रेटीन भाडी मारपाची आणि कशे दीस काडपाचे हे एकदांच आमकां सीएमान सांगचे. जीएमआर आमचो जो आमी आतां प्रत्येक फावटी उलो मारता सगळ्या पेडणेकारांक, हांगा आमचो स्टाफ ना म्हणून आमी प्रत्येक फावटी म्हणटा जॉब ना म्हणटा. आमचे कोणूच जॉब ना आणि ते शिक्षण ना म्हणटा की आमचे भुरगे क्वॉलिफायड आसा. पूण सीएमान हाचेर केन्नाच लक्ष घालूंक ना की बाबा थंय क्वॉलिफाय. आज 2 वर्सां जाली, ह्या 2 वर्सांत थंय बाबा एअरपोर्टाचेर खंयच्या पद्दतीचे कितें कोर्स केल्ले जर भुरगे जाय तर आमच्या सीएमान गोंयकारांच्या भुरग्यां खातीर कित्याक ते करूंक ना?